दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। टाटा पॉवर कंपनीक वीज सप्लायाचे काम दिवपाचो खंयच विचार ना। पंचायती आनी पालिकांनी एनओसी दिवची न्हय। मंत्री सुदिनाचो उलो। प्रायव्हेटायझेशना वयल्यान बोवाळ। काँग्रेसींतली कोफुसांवां वेणुगोपाला कडेन मिटपाची ना। तोय गिरीशा सारखोच। राधारावाचो आरोप। दोगांयची मिली भगत। फादर एरमिताचो थोमणो। युती आसतना पेडणे सभेत मोगो फुडाऱ्यांनी काढलो बीजेपीच्याच आमदाराचेर फोग। वाचलो निष्क्रियतेचो पाडो। धर्माचो विसर। लँड रिकॉर्ड खात्याचो नक्षा पायलट प्रकल्प पुराय। पणजे मडगांव कुंकळे पालिका क्षेत्रांत जमनीच्या मालकी हक्का संदर्भात चौकशी। पडताळणी सुरू। लोकांनी सिवेज सोडल्या साळ न्हयत। प्लास्टिकाच्यो राशी। वेर्णा आयडीसीतले कांय कंपनीचे वेस्ट न्हयत। प्रदूषित साळ न्हय विशीं वास्तव जाणून घेवंक प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो। आनी कोलवाळ जंक्शनार फ्लायओव्हर जायना जाल्यार अंडरपास करचो। जातात एक्सिडेंट। ग्रामसभेत बोवाळ। किर्लपाल साबार विशय। मयडे शारीकरणाक विरोध।